नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंयकारपणाची ग्राउंड रिपोर्ट ह्या कार्यावळीक। आयज आमी येयला अंजुना हांगा, जंय आमी उलयतले स्थानीक आमदार दिलायला लोबो कडेन आनी जाणून घेतले तेंची कॅम्पेनिंग कशी चल्ला विथ कॅन्डिडेट नारायण मांद्रेकर। मॅम नमस्कार तुमकां। नमस्कार। सो तुम्ही कॅम्पेनिंग करता, सो कॅम्पेनिंग कशी चल्ला तुमची? कॅम्पेनिंग सारखे जबरदस्त चल्ल्या आणि आयज आम्ही हा दाबोलवाड्यान कायसुवा आणि आमच्या मध्ये हा आमचो कॅन्डिडेट फॉर अंजुना जिल्हा बाब नारायण मांद्रेकर, आमचो स्थानिक वॉर्ड मेंबर अँड सरपंच ऑफ दिस विलेज बाब सुरेन गोवेकर हा एक्स सरपंच, बाय सुहासिनी गोवेकर आमचे एक्स जिल्हा अँड वायस प्रेसिडेंट, बाय निहारिका आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच ऑफ दिस विलेज बाब पालेकर केशव पालेकर, सगळे आमचे सपोर्टर्स पळोवंक जाता घराघरांनी भोंवता तेन्ना तुमीच व्हिडिओ काडलो तो प्रतिसाद आमकां मेवता, सपोर्ट आमकां मेवता, वेलकम आमकां मेवता पळय तो। ओके, सो लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? सगळी एकठांय रावन चड बरो आसा। सो तुमकां जो हे जाय आसलो फॉर जिल्हा परिषद इलेक्शन कॅन्डिडेट जाय आसलो तोच तुमकां गावलो काय देर वॉज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी? whatever the party gives us, कोणूय दिता, आमचो बाब नारायण दिला। इट इज माय ड्युटी एज अ MLA टू वर्क माय हार्ट आउट। He was one man who started BJP in Shioli constituency. 25 years ago, 30 years ago, जेन्ना मनोहर पर्रीकरान BJP पार्टी आमच्या गोंया हाडलेली तेन्ना बाब नारायण मांद्रेकर अलॉंग विथ हीज पीपल देर थोडे 4-5 जाणांनी मेळून ही पार्टी हांगा शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू केल्ली। ताका लागून BJP पार्टीन ताका हो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ल्या आनी हो कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केला। गेले फावटी तेजी बायल आहली, सो इट इज बट नॅचरल दॅट दीस कम्स टू हिम की कामां उरल्या। तुमकां खबर आसतली जिल्ह्याक लिमिटेड फंड्स आहा, बट वॉट एवर शी कूड डू विथ द लिमिटेड फंड्स वी हॅव रिटन इट ऑन अ मॅनिफेस्टो फॉर द लास्ट 5 years। तिने काम कितें केला, आमच्या अंजुनाक 3 गांव लागता, अंजुना जिल्हा, अंजुना, आसगांव, वेल्ला काणका, तिनूय गांवांनी तिणे कितें काम केला ते आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी घातलेले आहा। आमी आमदार म्हणून लास्ट 3.5 years मोर दॅन दॅट काम कितें केला ते मॅनिफेस्टोन घातलेले आहा आनी कितें कामां करपाची आहा तेय बाब आपले विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years ते घातलेले बरयल्ले आहा। आनी तोच आमचो कॅन्डिडेट बाब महेश्वर गोवेकर फॉर शिवोली, ताका 4 गांव लागता, शिवोली मान्ना, शिवोली ऑशल, शिवोली सोडिया आनी कामुर्ली गांव। ताकाय बरो सपोर्ट आहा आनी ताणें आपले विजन आमच्या मॅनिफेस्टोन घातलेले आहा। सो तुमच्या पार्टीचो मेंबर योगेश गोवेकर तुमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करता, सो व्हॉट यू मीन टू से? तो पार्टीचो मेंबर म्हणल्यार BJP मेंबर आहलो जाल्यार म्हाका खबर ना शाण्या, तूच सांगता। आय डोंट नो, आय रियली डोंट नो वेदर ही वॉज अ BJP मेंबर ऑर नॉट। ओके, I am getting to know from you. सो रोड्स अक्रॉस शिवोली आर व्हेरी बॅड, डॅमेज्ड, सगळ्याक होल्स बीन पडला। When was the last you saw that? रिसेंटली? No, you go today and see and then ask me this question. Because हांव तुका परते हेजेय सांगता म्हळ्यार तू क्वेश्चन तो विचारनाका, you go now and see if the roads are bad. My almost 70% of roads are hot mix already. हे रस्त्याचे सांगता तुमकां परते। आमच्या सगळे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आख्खे 98% अंडरग्राउंड केबलिंग जाला आनी वॉटर पायपलायन घातल्या। सो त्या अंडरग्राउंड केबलिंग रस्त्याच्या पोंदाकूच वयतले। ताका लागून ते रस्ते मातशे बाद आहले। आनी सेकंडली ह्या वर्सा तुमकां खबर आहा पावस May 15 पासून पडलेलो। As soon as it rains the hot mix plant closes. After that I couldn't put any hot mix. खुंयच्यान हाडपाचें hot mix? मागीर नोव्हेंबराच्या फर्स्ट वीक पासून पावस। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड the hot mix plant opened and right now आमच्या आख्खे सोड्यान हॉट मिक्सिंग चालू हा, ऑशेलान चालू हा, वेल्ला काणका आमचे इनॉग्रेट केले म्हणल्यार आमी रोड सायड गटर
घालपाचें चालू आहा. मागीर आमी हॉट मिक्स करतले. अंजुना आमच्या आसगांव DMC टू आमचे हॅपी बार हॉट मिक्स जालो 1 कोट. हॅपी बार टू आमच्या सेंट मायकल चर्च 1 कोट हॉट मिक्स जालो. आमच्या पेट्रोल पंप 1 कोट हॉट मिक्स जालो. आता फ्रॉम पेट्रोल पंप टू स्टारको जंक्शन आम्ही हॉट मिक्स घालतात. ज्या सुवातेर अंडरग्राउंड केबलिंग केला त्या सुवातेर हॉट मिक्स विल बी पुट इन द फर्स्ट फेज. ओके. आणि चालू आहा सगळे. सो डोंट से that roads were bad because we were providing infrastructure for the people of Shivali constituency in the form of underground cabling and water pipeline. Correct. So many night clubs are here running. Okay. So due to which भुरग्यांक त्रास जाता, जाणट्यांक त्रास जाता. So what do you have to say about it? Regarding night clubs, first of all night clubs म्हणून आमच्या गोंय सरकाराकडे अजूनही पॉलिसी ना टू गिव्ह परमिशन फॉर नाईट क्लब. हांगा कितलेशेच नाईट क्लब्स म्हणून चलता इन द नेम ऑफ रेस्टॉरंट. म्हळ्यार एज पंचायत वी कॅन गिव्ह दे कॅन गिव्ह परमिशन फॉर बार अँड रेस्टॉरंट. आणि बार अँड रेस्टॉरंटाचे लायसन्स घेऊन ते नाईट क्लब्स करतात. Correct. Which is wrong. I would request my honorable CM to prepare a proper club policy under ESG. Entertainment Society of Goa was formed by Manohar Parrikar for that purpose. So club policy करची. आणि हे जे नाईट क्लब, of course Goa is a tourism hub. People come here to enjoy also. हे close indoor असते. It has to be indoors with proper fire safety measures. Correct. So water shortage एक दुसरो हे आसा. So what do you have to say about it? पळय आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम आसगांव ग्राउंडाच्या सायडीक चालू आहा. Correct. आता सद्याक आखे बार्देजाक उदक येता आसमारा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाक सकून. पयरूच पर्वरी पायप फुटले 4 दीस आमकां सगळ्यांकूच उदक ना. सारकें. अजूनही बारीक उदक येता. म्हळ्यार 5व्या-6व्या दिसा चालू जाता ते बारीक येता. तेका लागून म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट 15 कोटीचो आमचें काम चालू आहा. दॅट वॉटर विल गेट कनेक्टेड. म्हळ्यार तिलारीचे रॉ वॉटर थिंयसर येतले, ट्रीट जातले आणि 3 गांवांक आमच्या शिवोली मान्ना, अंजुना टांकेक आणि आसगांव टांकेक मेवतले. शिवोली मान्ना ऑलरेडी कनेक्ट जाले. आता अंजुनाचे ट्रायल राउंड चालू आहा. मीन्स वेरेवर देर आर लिकेजीस वी आर रिपेरिंग दॅट. आणि अंजुनाय तांणी सांगला म्हाका ऑलरेडी वयता म्हणून टांकेत. सो दॅट आय हॅव रिक्वेस्टेड बाब सुरेन सरपंच आमी आणि पंचायत बॉडीक वचोन सारखे चेक करचे म्हणून. तेका लागून आमी वी आर पुटींग जस्ट 1 कोट ऑफ हॉट मिक्स. वी आर नॉट पुटींग बोथ द कोट्स ऑफ हॉट मिक्स. आनीकूय फुडें मातशें लिकेज मेवली जालें बिकॉज इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड. It's a big plant which has, in teething problem म्हणता पळय ते. When you start a work, there are things to happen. So आमी वेगाच्या वेगान तेही joint site inspection as a MLA, as पंचायत will go and check. And तिसरो टांकेन वयतले ते आमच्या भोंवतावाडो DMCच्या सकला हांवें नवी टांकी बांदून दवरलेली आहा. थंयसर अजूनही कनेक्ट जावंक ना. दॅट वर्क इज इन प्रोग्रेस. आणि आमच्या जोरवाडो आणि बादे नॉट बादे जोरवाड्याच्या ते एका थंयसर एक पायपलायन घालपाची आहा. आणि आमच्या बाब सुरेनाच्या वाड्यान एक पायपलायन घालपाची आहा. ते जालें म्हणटकच हो उदकाचो प्रश्न म्हणटा तो सॉल्व जातलो. एंड इट विल बी सॉल्व्ड व्हेरी सून. So this Zilla election is curtain raising for 2027. How do you see this? The response has been very good. This is a curtain raiser. It is prelims before the board, before the final exam. And I can see how well we are welcomed in each and every house. And I'm sure both my candidates, Bab Narayan Mandrekar and Maheshwar Goekar, will win with a big margin. सर नमस्कार तुमका. नमस्कार. तुम्ही कॅम्पेनिंग करता. सो कॅम्पेनिंग तुमची कशी चल्ला आणि लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? लोकांचो प्रतिसाद एकदम बरो आसा. खंयतरी ह्या सगळ्या परिसराक लास्ट 25 इयर्स हांवें एज अ BJP पार्टीक काम केल्लें. सगळ्या घरांनी म्हाका वळखतात, सगळे लोक वळखतात. तेन्ना सगळे आमकां बऱ्या पैकी वेलकम करता.
हय. आणि बऱ्यातलो बरो प्रतिसाद आहा आणि आम्ही 100% जिखतले. ओके, तुम्ही जिंकले का तुमचे प्रायोरिटीज किती असतले? प्रायोरिटी फॉर डेव्हलपमेंट, लोकांची समस्या विथ द हेल्प ऑफ MLA अँड विथ द हेल्प ऑफ CM आम्ही त्यांचे कितें प्रॉब्लेम्स आहा पळय ते सॉल्व करतले. आता तुका सांगूंक सोदता डेव्हलपमेंट इन होल शिवोलीम सगळ्यांकूच बरो आसा. बाकीच्या वाठारांत पळयलें रस्ते मॅडमीन सांगला कित्याक पडले आनी कितें ते नाल्यार सगळे रस्ते जेन्ना केन्ना वायडनींग जावंक नासले ते ह्या टर्माक 3.5 वर्सान जाल्ले आसा. पीपल आर व्हेरी हॅपी विथ द रोड. सो जिल्ह्यात पावर्स आणि फंड्स खूप कमी असतात. सो हाऊ यू विल डील विथ दिस? पावर्स कमी असतात. आम्ही लास्ट टाइम सीएमांक हे घातलेले माझ्या मिसेसीन बीन ते फंड वाडय म्हणून तेणी वाडयता म्हणून सांगलेले. हय. लास्ट टाइमाक जावंक ना ते. विथ द हेल्प ऑफ MLA and all other ministers will talk together with the CM and will try to increase the fund आणि आम्ही डबल याच्यापेक्षा कामां करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.